मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचे जिवितान आमचे भितरले तशेंच आमचे भायले जे वादळ मोड जाता तातूंत देव सदांच आमचे बरोबर आसा. आमी पयले वाचपान पळयलां हे भितरले वादळ जे दाविदाचे काळजांसान उपजोंक लागता, कित्याक दाविदान हे काल आमी आयकलां कशे भाशेन हें पातक केल्लें आनी आयज ताका दिसलें हें पातक जें हांवें केलां तें गुपीत आसा, कोणाक खबर आसची ना. आनी देव नातान प्रवाद्याक ताची धाडटा दाविदाची आनी ताका उक्तापे करून समजोणी दिता कशे भाशेन ताणें वायट केलां. आनी दावीद हें आपले जिविताचें वादळ भितरल्यानसान जे उपजतालें ताचेर नियाळून कोडीत जाता. हांव चुकलां, हांवें चूक केल्या, तर तो देवाचे बोगसणे आपले पासो तो मागोन घेता. तो मागीर तो कशे भाशेन बोगसणे मागता तेवूय आमी हे आयचे पयले वाचपान आयकलां. तर हे वादळान जे भितरल्यानसान उपजतालें तातूंत देवान ताका सोडूंक ना, देवान ताका बोगशिलो. तशेंच शुभ वर्तमानान आमी आयकलां हें भायलें वादळ जे शीस आनी जेजू दर्यांत वेताले पोलतोडी तेन्ना ते वादळाक सांपडटा आनी ते वादळान सांपडटा आसतना ते जेजूक उलो मारता आनी जेजू तांच्या आदाराक पावता, म्हणल्यार दर्याक शांत कोत्ता. जे वारें मारताले तेवूय शांत जालें. हातूंत आमकां उगडास कोत्ता की देव सदांच आमचे बरोबर आसा. आमचे भायले वो भितरले वादळान तो आमचो सांगाता आसा, ताका आमी उलो मारूंक जाय आनी तो आमकां आदार दिता. अशें न्हय की आमच्या जिविताची वादळ सगळें तो काडून उडयता. वादळ, मोड, कोश्ट, दूख हें सगळें आसता, पूण हातूंत आमी देवाची आसणे भोगूंक आनी आमकां तें फावो जाल्या प्रमाण आमी शांत मागुया.